निलेश काब्रालाचे मंत्रीपद काढून अलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिवप ह्या चर्चेक निमणे पूर्णविराम मेळ्ळा। अखेरीक भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालाक बडतर्फ केल्ल्याचे मुखार आयला। सगळ्यात पयलीं गोमंतकान ह्या चर्चेचो नेट धरिल्लो। निमणे आयज दिल्लींतल्यान निलेश काब्रालाक बडतर्फ केल्ल्याचो आदेश आयला। आमदार अलेक्स सिक्वेराची आयज सांजे शपथविधी। हांवें निलेश काब्राल हांकां विनवणी केली आनी तांणी पक्षाच्या हिता खातीर राजिनामो दिवपाचें मान्य केलें। सिक्वेराक मंत्रीपद दिवप हें आमचें उतर आशिल्लें, तें आमी आयज पुराय केलां, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें। धारबांदोड्या वंडाळा हांगा ब्लॅक पॅन्थर धरपाक लायिल्ल्या पांजऱ्यात बिबटो अडकलो। पांजऱ्यात अडकल्ल्या बिबट्याक रानखात्यान ताब्यात घेतलो। हे वाठारांत ब्लॅक पॅन्थराचो हुस्को मात लोकांच्या मनात कायम आसा। फाटले कितलेशेच दीस जाले धारबांदोडा वंडाळा वाठारांत ब्लॅक पॅन्थर भोंवता। ह्या ब्लॅक पॅन्थराक धरपाक रानखात्यान पांजरो लायिल्लो। आयतारा फांतोडेर ह्या पांजऱ्यात ब्लॅक पॅन्थराच्या जाग्यार बिबटो अडकलो। पेटिल्लो सरंगो पडून घराक उजो लागपाची घडणूक सरवणच्या न्यू वाड्याचेर घडली। वेळारूच उजो नियंत्रणात हाडिल्ल्यान हे घडणुकेत मोठो अनर्थ टळ्ळो। ही घडणूक शेनवारा राती घडली। शेनवारा राती वास्को पोर्ट टावरा कडेन येरादारी पुलिसांनी अचकीत स्पेशल ड्रिंक अँड ड्रायव्ह मोहीम केली। रातच्या वेळार सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचे प्रमाण वाडल्यात। हाका लागून अपघातूय वाडटात। राती आंखिल्ल्या मोहिमे वेळार पिवन गाडी चलोवपी 5 जाण मेळ्ळे। तशेंच कांय लोक हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलयतात। ह्यो सगळ्यो गजाली नदरे मुखार दवरून राती वास्को ही मोहीम केल्ली आनी ही मोहीम अशीच चालू उरतली अशी म्हायती दक्षिण गोंयचो DYSP PB शिरवयकार हांणी दिली।
कुडचड्यार गोमंतक पेपर विकपाक दिवचे ना म्हणून डरकाळ्यो मारपी कुडचडे भाजप मंडळ तोंडार पडले। पत्रकार परिषद सुरू असतानाच मंत्री काब्रालाचो राजीनामो आयलो। थळाव्या पत्रकारांनी वडीर काढले उपरांत मंडळाची भाषा उपरांत बदलली। दैनिक गोमंतकान भौशीक बांदकाम खात्यातल्या नोकर भरतीत जाल्ले गुड्डुलेसांव खोलायेन बातमी हाडिल्ली। शेनवारा ही बातमी प्रसिद्ध जाले उपरांत पुराय गोंयांत खवदळ पडिल्लो। हेच बातमेचेर कुडचडे भाजप मंडळान पत्रकार परिषद घेतली। धारबांदोडा जंक्शनाचेर दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्लो चालक गोकुळदास गांवकर हाका मरण आयलें। दुसरो चालक शेख अब्दुल समीर हाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। भायल्यान येवपी एका बायक रायडरान फुडले चलोवपी गोकुळदास गांवकर हाचे दुचाकी गाडयेक जोरान धपको दिलो। धपको दिल्ल्यान प्लेजर गाडयेचो चुरो जालो आनी चालकाक लेगीत गंभीर दुखापत जाली। आमोणे पुलावयल्यान उडी मारून जीव दिल्ले चलयेची कूड निमाणे हाताक लागली। फाटल्या शुक्रारा अनुपमा गांवकर हे 24 वर्सां पिरायेचे तरणाटेन पुलावयल्यान न्हंयत उडी मारिल्ली। कुडचडे मार्केट वाठारांतलो रस्तो सिवरेजीचे पायपलायन घालपा खातीर खणून दवरला। हे खातीर हांगा येरादारीची कोयणी जाता, तशेंच लोकांक धड चलपाक लेगीत मेळना। सिवरेजीचे पायपलायन घालपाचे काम लेगीत सुशेगादपणान चलता। काम बेगोबेग पुराय करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। चाणक्य नीती आणि सूत्र ह्या विशयाचेर भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक दिवचले खासा उपक्रम सुरू केला। ह्या उपक्रमा खाला दर शेनवारा वर्ग घेतले। चाणक्य नीतीचो अभ्यास केल्ले दत्तप्रसाद जोग हांच्या मार्गदर्शना खाला हो उपक्रम चलतलो। ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ रामचंद्र गर्दे हांच्या हस्तुकी ह्या उपक्रमाचे उक्तावण जाले। ह्या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर आणि हेर हजर आशिल्ले।
नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज मंत्रीपदाची सोपूत घेतली। सोपूत विधी राजभवनात जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकार, मंत्री रवी नाईक, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर तशेंच मंत्रिमंडळाचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। मंत्रिमंडळात आस्पाव जाल्ले खातीर आलेक्स सिक्वेरा हांणी ह्या वेळार खोस उक्तायल्या। विधानसभा वेंचणुकेक अजून खूप वेळ आसा, पूण साश्टीचो एक खडेगांठ फुडारी मिकी पाशेको आतापासूनच धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा। आपूण बाणावलेच्यान जाल्यार बायल नुवेच्यान वेंचणूक लढयतली, अशें मिकी सांगता। ते भायर गोंय फुटबॉल संघटनेक कोर्टान व्हरपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। भारतीय नौदळ दर्याचो सोद घेवपी दर्यावयल्या कक्षांतल्या फुडले पिळगेचो सोद घेतात। ताचोच एक भाग म्हणून नौदळान कोची सावन गोंय मेरेन इंटर कमांड सी सेलिंग रेन आयोजीत केल्या। तशेंच खोल दर्यांतल्या मिशनाक वचपी सैनिकांचो सोद घेतले। ही सर्त 22 नोव्हेंबर सावन सुरू आसा। ही सर्त इंडियन नेव्हल सेलिंग असोसिएशनान घडोवन हाडल्या। हे सर्तीत 4 पंगड आनी वट्ट 32 कर्मचारी वांटो घेतले। तातूंत 8 बायलां अधिकारी आनी उजो पालोवपी दळ आसतले। वाळपय गो संवर्धन केंद्रान एका बेवारस गायीचो जीव वाटयलो। सुमार 3 वरांच्या ऑपरेशना उपरांत गायीच्या पोटांतल्यान 30 किल प्लास्टीक भायर काडले। दोतोर रघुनाथ धुरी हांणी हे ऑपरेशन केले। इफी हो आंतरराष्ट्रीय फ्रॉड फेस्टिवल ऑफ इंडिया जावन रावला। गोंय सरकार 100 कोटी रुपया मोडटा जाल्यार केंद्र सरकार फक्त 11 कोटी रुपया गोंय सरकाराक दिता। पूण गोंयच्या चित्रपटांक कसलीच माची इफीत मेळना। आता जी 7 चित्रपटांची जी निवड जाल्या ती इफीच्या अधिकृत गटात जाल्या काय कितें हाचे स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यान दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या।
कायदो आनी सुवेवस्था घटमूट करप ही आर्थीक आनी समाजीक उदरगतीची गरज जावन आसा। आयच्या काळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या वापरान वाडपी गुन्यांवाचेर आळाबंद हाडपाक जाय अशें विधान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें केलें। देशाच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन पुलीस महत्वाची भूमिका वटयतात। देखून पुलिसांनी लेगीत तंत्रगिन्यानाच्या बाबतीत अपडेटेड रावप महत्वाचें अशें राष्ट्रपतींचें म्हणणें। अलेक्स सिक्वेरान आयज सांजे 7 वरांचेर मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। मंत्रीपद मेळपाची खोस आपल्याक आसाच, मात निलेशाचें मंत्रीपद गेल्ल्याचें दूख जाता अशी प्रतिक्रिया अलेक्स सिक्वेरा हांणी दिल्या। खंयच्या खात्याचें मंत्रीपद आपल्याक मेळटलें तें अजून मेरेन म्हाका सांगूना अशें अलेक्सान ह्या वेळार स्पश्ट केलें। पोरसाकडे न्हयबाग रस्त्याची बिकट स्थिती आसा। पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात। थळाव्या लोकांनी रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी केल्ली, देखून सरकाराक कांय दिसांची मुजत दिल्ली, पूण सरकार अपयशी थारलो। देखून थळावे लोक धरणे आंदोलनाक बसले। गोंय अग्निशमन दळ अत्याधुनिक साधन सुविधांनी सज्ज जातले। उजो पालोवपा खातीर दळ रिमोट सेन्सिंग माक्न हाडटलो। रिमोटा वरवीं बिल्डिंगेंत लागिल्लो उजो जवान वापरिनासतना हे माक्न पालयतले। ते भायर बर्जर फॅक्टरीक लागिल्ल्या उज्याचो अणभव घेत उज्याच्या स्त्रोताचो सोद लावपा खातीर ड्रोनूय हाडटले अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकारान दिली। वास्को नवे वाडे वाठारांत सिलिंडर ब्लास्ट जाल्ल्यान दोगा बायलांचो आगताक जीव वचपाची घडणूक शेनवारा सकाळी घडल्या। सिलिंडर लिकेज जाल्ल्यान हो ब्लास्ट जाला अशें कळटा। ह्या ब्लास्टान शिवानी राजवत ही 26 वर्सां पिरायेची गुरवार बायल तशेंच तिची सासू जयदेवी राजवत हांचो जीव गेला।
दिवचलच्या आयडीसी वाठारांत दिसान दीस कोयराची समस्या वाडत आसा। प्लास्टीक कोयराची समस्या तर गंभीर आसा। ह्या कोयराक लागून रोगराय पातळपाची शक्यताय आसा, तशी भिरांतूय थळावे लोक उक्तायतात। उसगांव गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात रातच्या वेळार बेकायदेशीरपणान कत्तल चालू आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला। कुशिल्ल्या मांसाच्या वासाक लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। ह्या प्रकरणात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन लक्ष घालून कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। वाडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक दिवचलच्या व्हाळशी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उपाय येवजण करपाचे नदरेन हालचाली सुरू जाल्यात। सध्या ह्या रस्त्याचेर डिवायडर बसयतले। शेनवारा दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी एक्सिडंट झोन आशिल्ल्या व्हाळशी रस्त्याची पळोवणी केली। ह्या वेळार थळावे नगरसेवक आनी PWDचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आयतारा कोरगावची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेत कुळ मुंडकार उदरगत सारखे वेगवेगळे प्रश्न थळाव्या लोकांनी मांडले। पेडणे तालुक्यात SC खातीर राखीव मतदार संघ नाका, तो जनरल करचो वा दर खेपे वेगळ्या तालुक्यात व्हरचो असो थाराव कोरगाव ग्रामसभेत घेतलो, अशी माहिती सरपंच अनुराधा कोरगावकर हिणे दिली।